आमचे काळीज आमी हिचो थिरायलेले आसा ते म्हत्वाचे आनी हें सोंपें जेजूचेर वो आमचेर जाल्यार सगळ्या संवसारांत आसा त्या वस्तूंचेर आसता. ह्यो वस्तू आमकां थोडो वेळ म्हूण तूं बरें कोत्ता, बरें दिसता, आनंद आसा, पूण मागीर तें तोगना, तेच वस्तू आमकां तितले बऱ्यो लागना. आतां देवा बरोबर तर आमी रावलीं, आमकां अदीक आनी अदीक समजणी जिविताची मेळटा आनी ताणें आपलें जिवीत सारलें ते भाशेन आमी ताचे बरोबर सादना तें आमकां कळोंक लागता. पळयात, पावलू तो म्हणटा तुमकां तर कसली बोडाय आसा, म्हाकाय आसा. म्हज्यानूय व्हडपण म्हजें परगटूंक जाता, जियोंक जाता आनी दाखोवंक जाता, पूण म्हाका खूब जेजू पासत संकोश्ट सोंसचें पडलें आनी तें जेजू बरोबर सारलें. कित्याक हे परी दुसऱ्यांक ताचे वरवीं सुटका मेळटा. तो एकदां आसलेलो, मेलो आनी पुनर्जीवन जावन तो आमचे सगळे आतांय आपलें जिवीत सादता आनी आतांय तो ह्या संवसारांत कोश्ट दोग सोंसता आमचे वरवीं. आनी जेन्ना आमी आमचे कोश्ट दोग ताका संपूर्ण दिता आनी हे खालतेकायेन दिवंक जाता आमच्यान, तेन्नाच की हें सगळें दुसऱ्यां पासत आमी वापरूंक लागता. ती धाकटुली तेरेजा लिस्यूची आसलेली, ती हे भाशेन आपलें जिवीत सादताली. 24 वर्सांची ती मेली, पूण तिका बाग्योन फ्रांसिसच्या बरोबर मिशनर म्हणून दवरलेली आसा. आतां ती मोठांत आसलेली, आपलें आख्खें जिवीत तिचो 9 वर्सां तिणें सारलें. ती कशी म्हणून मिशनर जाता? कित्याक प्रत्येक गोश्ट म्हणजे कितें ती कोत्ताली, कितें ती आयकताली, कितें ती म्हणटाली, तें सगळें जेजू सवेन ती कोत्ताली आनी एक फूल कशें ती दुसऱ्यांच्या साल्वासां पासत भेटयताली. हाका लागून ती आपलें जें कोश्ट आसा तें जेजूके कोटोन ताकाच तें ओपून दिताली दुसऱ्यांच्या साल्वासां पासत. आनी हांव जाणो की आमी खूब जाणां हे भाशेन आमचें जिवीत सादता. हे भाशेन तर आमी सारीत जाल्यार खरीपणी आमी आमचो दोळो निवळ जातलो. कित्याक आमी दुसऱ्यांक ते वतीन पळयतल्या की तांकां पातकांतली सुटका सोडवण जाय. पातकाक लागून ती हे भाशेन जियेतात आनी ही सोंसणीकाय, ही गोठाय जेजू आमकां दिता. कित्याक हें सगळें ताचेर दवरलें की ना, तो मागीर आमकां गोठाय दिता. म्हणूच आमचो ठेवो खंयसर आसा ह्या वस्तूंचेर, केन्नाच ती आमकां धादोसकाय दिवचें ना, खुशालकाय आसचें ना, थोडोच सुगोत. आनी आमी पळय कितलीं हांगसर झुजांक आनी मारामारी आनी एकवट ना आमच्या घराब्यांनी. कित्याक लागून? ते थोडे वस्तूंक लागून, भांगराक लागून आनी कित्याक लागून आमी सारकीं कासावीस जावन आसा, इतली रागीट आमी जाल्लेलीं आसा. तर हें सगळें नाका जाल्लें आमी जेजू सवें दवरया, ही कृपा मागया. आमच्यान दवरूंक जायना तें, ही कृपा मागया आनी ती परी आमचें जिवीत जेजून आमकां दाखयलां ते परी आमी सारया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. तो आमचे सवें प्रत्येक सुस्कारान आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यान, पांयांची बोटां आसा ती सुतान तकले मेरेन भरोन येता. इतलो तो लागीं आमचे सरशी आसात, ताचे विरीत आमचें जिवीत जिवंक जायना. आनी सुस्कार भायर सोडटना ताका आमी सगळें मोपून दिवया. कितेंच आमी भितर ताका चिटकोन रावचें न्ही, फकत जेजूकूच. आनी हे परी आमी खुशाल दादोसकायेन आमचें जिवीत आयच्या दिसा सादतलें. जेजू, आमी आतां तुका आमचें जिवीत भेटयता. तूंच आमकां नितळ निर्मळ कर आनी ह्या भेटोवणे वरवीं आमचें जिवीत तूं बदलून काड. आमेन.